देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांत सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. जुलियस सीझर हे एक विलियम शेक्सपियरान बरयलेलें बऱ्यांतलें बरें नाटकुलें. हे नाटकुल्यांत तो आमकां रोमी साम्राज्याची जायती खबर सांगता. जुलियस सीझर हो एक बरो मनीस आनी ताचो मोगाचो इश्ट म्हटल्यार ब्रुटस, तो ताका ताच्या पुता परी. पूण इतलो ताका बरो आसुनूय तो दुबावाचो मनीस. जेन्ना जुलियस सीझराक जिवेशी मारतात 15 मार्चाचेर, तेन्ना ब्रुटसूय तांचे मदें आसलो. आनी जेन्ना जुलियस सीझर ताका थंय पळयता, तो आपलें तोंड लिपयता आनी म्हणटा, ब्रुटस तूं देखूनय. ताका जायती दूख दिसता, कित्याक ब्रुटस ताच्या मोगाचो इश्ट तांचे मदें आसलो. तो ताका हो इनफेमस प्रश्न विचारता, ए तूं ब्रुटे, तूंय ब्रुटस. हो प्रश्न जेन्ना आमी आमच्या जिवितान नियाळता, जेन्ना आमकां कोण वायट करता, आमचे काळजाचे आड्ड्याचेर वार करता, आमकांय दूख दिसता. कित्याक हो गावो सादो न्हू, हो गांव सारको खोलाये पर्यान भितर वता. जेजू आयज आमकां सांगता, ही उतरां तुमच्या काळजांनी रिगोनी. मनशाच्या पुताक मनशाच्या हातान पडचो वेळ लागीं पावला. फकत जुदासूच ताका धोको दिना, पूण जायते पद्दतीन जायते मनीस ताका धोको दितात. जुदास ताका किस करता आनी एक धोको दिता. तेच भाशेन पेद्रू 3 फावटी ताका नाकारून धोको दिता. ताचे शीस ताका सोडटात आनी धोको दितात. तांचे धार्मीक पुडारी, व्हडले नेते जेजूचो तिरस्कार करून ताका धोको दितात. आनी निमाणे सुवातेर जो लोक जेजूचो मोग अनुभवता ते ताका धोको दितात. आयज जेजू आमकां एक प्रश्न विचारता, तूंय म्हाका धोको दितलोय काय, वा तूं म्हजो मोग करतलोय काय? मागुया. मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खोशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळलें देखून देव बरें करूं आनी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव.